आयज पिळगांवचे कांय ग्रामस्थ कोर्टानूय गेले रातचे जे ट्रान्सपोर्ट चालू जाता ताचेर तुमचे कितें मिटींग बीन जाल्ली तांचे हांवें मॅनेजमेंटाक पयलींच सांगलेलें रातचो ट्रान्सपोर्ट आहा न्हू तो धोकादायक आसा आनी लोकांक त्रासदायक आहा तुमी तो चालू करूं नाका हें पयलींच हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें तरी पण तेंच्यांनी आमी एक करून पळयता ह्या उद्देशान ट्रक ओनर्स एसोसिएशन आनी तेंचे कितें तरी गजाल जावन तेंच्यांनी चालू करून पळयलो पण तेजेर काही दिसांनी लोकांनी विरोध हाडलो बंद जालें आनी आजुनूय बंद आसा तेच्या नंतर एक बैठक जाली आनी ह्या बैठकीन नवो ट्रान्सपोर्टाचें टायमींग ठरोवपाक लागून आमी एक बैठक इन द ऑफिस ऑफ डेप्युटी कलेक्टर बिचोले ज्या घेतली आनी तेच्या नंतर तेजे मिनिट्स जे आसा ते डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजीक पावयल्ले आसा ह्या संदर्भान जे टायमिंगाचो वेळ तेंच्यांनी धरला ती सकाळी 5:30 ते रातचे 10 पर्यंत अशें तेंच्यांनी टायम सजेस्ट केल्लो आसा आतां पळोवया सरकार आनी म्हणजे मायन्स अँड जिओलॉजी कोर्टाचे सगळी मान्यता वगैरे घेवन हे टायमिंगाचेर ताका दिता प्ले करपाक काय ना तें आमकां कळटलें आतां तुमी मुख्यमंत्र्या कडेन बीन हाजे कितें उलोवप बीन केल्ले मायन्स मिनिस्टर आसल्या कारणान हय हांवें उलोवप केल्लें की ही जे रातचे जे टायमींग आहा न्हू तें लोकांक पसंत ना आनी हेजेर विरोध जातलो तेन्ना तो विरोध जाल्या नंतर मागीर तें बंदूय जालें सो केपें जेन्ना मायन पयलीं घेतले तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन चालू आशिल्लो आनी तेन्नाय सेम रुटा वयल्यान वयताले सेम रुटा तो विरोध जाता त्या जमनीक लागून विरोध जाता म्हणजे जे कोण स्थानीक शेतकरी जे आसा तेंच्यांनी जे आपले कन्सर्न आहा ते थंय रेज केल्ले आसा हेजो अर्थ की ज्या शेतकारांक कितें कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय ते तेंच्या म्हणण्यानुसार आनी तेंच्या इच्छेनुसार मेळना तांकां जितलें जाय त्या पद्दतीन तांकां मेळना म्हणून ते थोडोसो विरोध जाता मागीर थोडेशे भितर जे कोण सहमत आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी घेवपाकूय स्टार्ट केल्लें आसा इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना सगळ्यांक कन्सर्नान घेवंक ना मातशें ना तशें ना तसो विशय कांय ना जो रूट गेली कितलींशींच वर्सां टेम्पो मायनींग चलयताले तोच रूट सेम रूट आहा सेम रूट चालू सगळ्यांक विश्वासान घेवन किंवा सगळ्यांचें मत जाणूनच तो ट्रान्सपोर्ट परत चालू केल्लो पण काही लोकांनी जो विरोध दाखयला न्हू तो फक्त आपले मागण्यो पूर्ण जायना की जशें तांकां जी डिमांड आहा त्या मोबदलो मेळपाक जाय हो मेळना म्हणून तेंच्यांनी तो विरोध दर्शवलेलो आसा ज्या रुटाचे एनवायरमेंट क्लियरन्स तेंच्यांनी घेतिल्ले आनी त्याच रुटाक आतां अर्द्याक तेंचें शेत आसा ज्या कंपनीन जेन्ना एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतिल्ले तेन्ना कशी तेंकां परमिशन मेळ्ळी आसतली कित्याक त्या रुटाक कंपनीन सगळो अभ्यास करता आसतना जसो रूट तेंच्यांनी मार्क केल्लो आसा त्याच रुटाचेर तेंच्यांनी अभ्यास केल्लो आसा आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स सुद्दां मेळटा आसतना सगळ्या लोकांक ग्रामस्थांक विश्वासान घेवपाचो प्रयत्न कंपनीनूय केल्लो पण काही जे गोश्टी थंय जेन्ना ओपन हियरींग आसता न्हू त्या थंयसर त्या स्पॉटाचेर उद्भवना म्हणून ते प्रश्न परत रियकरन्स जाता तेंचे जाता EC दिवच्या पयलीं समजा जर हे विशय जर थंय एड्रेस जाल्ले की आमचो ना आमच्या त्या शेतांतल्या रस्त्याक आमचो विरोध आसतलो जाल्यार कंपनी उड्याव थॉट इन अदर वे म्हणजे किंवा सरकार ताका मान्यता दितलो आसलो काय ना हें सुद्दां एक प्रश्नचिन्ह आसतलें पण त्या टायमार कोणी थंयसर आपलो विरोध आहा तो थंय कोणी दर्शकूं ना एनवायरमेंट क्लियरन्स त्याच रस्त्याक दिला पळय हय, हय. खंय तरी रूल तेंच्यांनी हे केले आसतले न्हू कित्याक ना ना त्याच शेताक आशिल्लो न्हू तो एनवायरमेंट क्लियरन्सचो जो रस्तो एनवायरमेंट क्लियरन्स ज्या रस्त्याक तेंच्यांनी दिल्लो पळय त्याच शेत रस्त्याक आसून आसा थंयसर एनवायरमेंट क्लियरन्स कशें मेळ्ळें त्याच रस्त्याक आतां तो विरोध जाता कित्याक आतां तशें जो रस्तो तेंच्यांनी इतले दीस पासून वापरला न्हू त्या सेम रस्त्याक दिला असो तो हे आसा संदर्भ आसा म्हणजे दुसरो जर तेंच्यांनी जर ऑप्शन सोदलेलो जाल्यार थंय एनवायरमेंट क्लियरन्स दिता आसतना तांकां खंय तरी फाटीं फुडें विचार करचो पडटलो पण जो रूट पयलीं पासून जी कंपनी वापरता तोच तोच सेम रूट तोच सेम रूट सेम रूटाक आतां अपोज जाता ऑब्जेक्शन जावपाक तुका सांगलें हांवें रिजन कित्याक जे शेतकार आहा थंयले जे मालक आसा तांकां जो तेची इच्छा आसा त्या प्रमाणे तांकां तें कॉम्पेन्सेशन मेळना म्हणून कदाचित हांव खरेंच डायरेक्टली नकळो तेंचे विचार आसतले अशें कदाचित तेंचे विचार तशे आसूं शकता की ताका बेटर कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय अशें आसूं शकता मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन खास कॉरिडॉर आसतो असो एक विशय
खूप पयलीं हे आसा की एक खास कॉरिडॉर फक्त तांकां ट्रॅव्हल ट्रकां खातीरूच आसचो विलेजींतल्यान खंयसरूच वयचें न्ही अशें एक कोर्टानूय हें आशिल्लें. आता सरकार जे निर्बंध घालता मायनिंग सुरू करच्या पयलीं त्या मायनिंग कॉरिडॉर आसपाक जाय ते पयलींच ठरलेले वयता आनी ह्यो ज्यो मायनिंग वेगवेगळ्या लोकेशनाचेर चलता तेंचे एक लोकेशन डायरेक्ट जे लोडिंग पॉयंट आसता त्या लोडिंग पॉयंटाक वचून जर पावतलो मायनिंग पॉयंटाचे जे प्रोडक्शन प्लांट हे आसता एरिया आसता थंयसून जर डायरेक्ट डिस्पॅच पॉयंटाचेर जर वयतलो जाल्यार खंय तरी पब्लीक एरियेसून वयचें पडटा जे दिवपाचें आमचें काम सरकार करता सरकार ठरयता मायन्स अँड जिओलॉजी ते स्टडी करून ठरयता आनी त्यामुळे ते सगळे ह्यो गोश्टी घडटा. कॉरिडॉर जर तुमी म्हणटा पळय स्पेशल कॉरिडॉर करपाक जाय जाल्यार ते इन द लाँग रन आमच्या सरकाराक तसो विचार करचो पडटलो. पूण तुमकां दिसता असो आसपाक जाय कारण आतां म्हाजें वैयक्तीक मत कशें आसा आतां बारीक आमचे जेन्ना मायनींग एरिया बारीक समजा आसली आनी एखाद्या एरियेनसून जर लोडिंग पॉयंट जो आसता तो फक्त नदीच्या काटीत आसपाक जाय कित्याक थंयसर ताका बोट लोडिंग बार्ज लोडिंग करपाक मेळपाक जाय आनी अशा एरियेचेर समजा थोडोसो जर भाग गांवांसून वयता किंवा पब्लीक रोडासून वयता जाल्यार ते एलाव करप काय ना करप आनी ते कित पर्यंत लोकांक धोकादायक आसूं शकता हे पळोवनूच ते इसी दितात न्हू सगळ्यो गोश्टी मायन्स डिपार्टमेंटान सगळं ठरवचें.